रिव्होल्युशनरी गोवंशाचो मुखेली मनोज परब आणि ताच्या वावुरप्यांच्या जमावान पेडण्यात लॉकडाऊन आणि कर्फ्यू मोडलो म्हूण केस आरजीवाल्यांक पुलिसांनी उखल्ले। मनोज परबाक धरून 5 आरजीवाल्यांक अटक। मनोजाक मध्यान राती उखल्लो, तो आपल्या जामिनाची व्यवस्था करून मेकळो। चांदेल हसापुरा आरजीवाले जमिल्ले, पार्टी करून गेल्ले म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ। पुलीस आयले तेन्ना आरजीवाले रानांतल्यान पळले म्हूण पुलिसांच्या कागाळीत बरयला। उपरांत थळाव्यांकडे चौकशी करून मनोज परब आणि बाकीच्यांक पुलिसांनी उखल्ले। 25 जाण आशिल्ले म्हूण कळटा। उरिल्ल्यांक पुलीस सोदतात। मिटींग जाव पार्टी, जमावान कर्फ्यू मोडलो खरो। We have registered an FIR under section 188 and 2 regarding breaking of lockdown by the members of Revolutionary Goa at Sandel the day before yesterday. And till now we have arrested 5 people including Manoj Parab. आग कोणी घातली? That is under investigation. आरजीवाल्यांचो मुखेली सध्या बेलार भायर। तांच्या आड कलम 269 आणि भारतीय दंड संहितेचे 188 कलमा खाला केशी घाल्यात। दुयेंसांचो संसर्ग पातळावंक जबाबदार आणि भौशीक अधिकारिणीचो आदेश मोडलो म्हूण आरोप। उरिल्ल्या 20 आरजीवाल्यांक पुलीस सोदतात। हसापुरात लाशिल्ल्या आरजीवाल्यांच्या गाडयेचे घडणुकेची पेडणे पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या। प्रुडंटा खातीर पेडणे सावन विनोद मेथर।